व्हड संख्यान आमी हांगासर हजर जाल्या स्वाम्याची स्तुती करच्याक तशेंच सांजू सेवाच्या मजतीन आमच्या जिवितांत बदलावण हाडून घेवच्याक. तर आतां जेजू आमच्या मदें येवंक येता आसतना आमी आमकांच तयार करया, दिंबेर पडया आनी जेजूक आमच्या मदें स्वागत करून आराधने तंदे म्हणलें गीत सांगात आमी गावया. आराधने 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 ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. मुलाच्या भावांनो आनी भयणींनो, उंड्यार पार करो जेजू आमच्या मदें हजर आसा. त्या सोम्याक वंदन करून गावया आमी हालेलुया हालेलुया हालेलुया
ನಂಬಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಇಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ. समय जिस स्तुति करिया हालेलुया 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 Somia Jesu, Argantuka 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 Somia Jesu, Sogalaptuka Somia Jesu, Argantuka Somia Jesu, Aradantuka Somia Jesu, Aradantuka Somia Jesu, Aradantuka Somia Jesu, Studituka Somia Jesu, Studituka Somia Jesu, Studituka Somia Jesu, Studituka Somia Jesu, Sogalaptuka Somia Jesu, Argantuka Somia Jesu, Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah. मगाच्या भावनांनी बहिणीनं उंड्यार पार करोस आमच्या मध्ये जेजू हजर आसा. सरकार संसार असो दोनी तो आमचो सोडवणदार, आमचो रचणार आनी आमचो उपसणार. ताची कृपा आमच्या जिवितांत तो आमकां वांटून दिता. त्या सोम्याक आमी बसले कडेन तावनूच ह्या दिंब्येर आसा तर दिंब्येर आसले कडेन तावनूच सरपडोवन सोम्याक नमस्कार आमी करया. नमस्कार करूया, नमस्कार करूया, नमस्कार करूया. आराधन करिया, आराधन करिया, आराधन करिया, क्रिस्तांतय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, तो सोमी म्हजेर आनी तुमचेर नदर घाल्लो आसा. तो आमचो देव, ताणें बसयल्ल्या प्रमाणे तो आमचे मदें आसा. आपल्या शिसांक ताणें सांगलीं उतरां हांव तुमचे सांगत आसतलो संवसाराच्या अखेर पर्यंत. आनी देवाची बसवणी केदळां पोटी जायना आनी ताका रुजवात ह्या साक्ष जावन आसा. हो सोमी हांगासर उंड्यार पार आमचे मदें हजर आसा. कितलें वर्तें बागतें आमचें हेर कोणाय की फावो जायना तसलें ताचेर भावार्थ दवरतले आमकां ह्या उंड्या रुपार तो येवन आमच्या जिवितांत गरज अशी सकट करपा तो आमकां फावो करता. त्या सोम्याचो मोग आमच्या काळजांनी आमी बगया. तो सोमी आमचेर नदर घालता आसतना आमचें जिवीत ताका समर्पण दिवया. तो सोमी आमचेर नदर घालता आसतना
आमच्या जिवितांत अशे सक्कड कश्ट आमचे आटे विटे आमी सश्ची दगदोणी पिडा शिडा जे कितें आज घेवन आयल्यात ते सोम्याच्या हातांत समर्पण दियात. तो हांगासर आसा तुजे आनी म्हजे खातीर. तो हांगासर रावला तुका आनी म्हाका हांवें मागलेलें फावो करचे खातीर. त्याच देखून लुकाच्या वांजेलान जेजू सांगता तुमी जे कितें मागतात तुमी घेतल्यात. तुमी बडयल्यात तर तुमकां उक्तें जातलें. सदां तुमकां मेळटलें म्हणटलो जेजू हांगासर आसा. उगडास दवरा. सगळो वांजेल आमकां सांगता देवाची एकच एक बसवणी येदोळ मुशेर फटी जाल्ली ना. देवाची बसवणी खरी जावन आसा. जावं पुरो आमी मनीस जावन आमी हेरांक केल्ल्यो बसवण्यो आमचे प्रॉमीस आमी म्हणटा मोडल्या जावं पुरो. पूण हांगासर ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसचो देव तसलो देव न्ही. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसचो देव आपलें उतर पाळसो तसलो देव. विश्वासी देव आनी तो तुमच्या मुखार आसा. आज कितें जड आयतूं घेवन आयलाय की सोम्या मुखार. आज कितें कश्ट तूं घेवन आयलाय की सोम्या मुखार. आज कितें पिडा शिडा सोम्या मुखार तूं घेवन आयलाय की समर्पण दी सोम्याच्या हातांत. तो सोमी तुका जाय ती कृपा खंडीत जावन फावो करतलो. समर्पण कर. कर समर्पण तुज्या जिविताचें. कर समर्पण तुज्या कुटुंबाचें. कर समर्पण तुवें दिसपडत्या ग्रासा खातीर करच्या कामाचें. कर समर्पण तुज्या आर्थीक परिस्थितीचें. तुज्या मानसीक स्थितीगतीचें. कर समर्पण तुजे कुडीचें. घर देवाक अर्पण तुजें आसा. तुजें म्हणलें आसा तें सक्टाचें. सोम्याक सक्कड आमचें जिवीत समर्पण दिवया. ह्या संवसारांत आमचें म्हणलें कितेंच ना सोम्या म्हणून जेजू कडेन आमी सांगया. ह्या संवसारांत जें कितें आसा जाल्यार तें सक्कड तुवें म्हाका दिल्लें एक वर्तें इनाम वर्तें देणें. आनी सोम्या तें सक्कड हांव तुका समर्पितां. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत जियेत आसतना म्हज्या जिवितांत हांव सोलवलां सोम्या. म्हज्या जिवितांत म्हाका जीक गेल्ले कडेन मेळों ना. सलवणी सबारपोटी लाभल्या. वायट उतरां हेरांत हांव म्हाका आयकोंक मेळ्ळ्यान जेजू. कश्टांक हांव सांपडलां. त्याच देखून म्हजें जिवीत आज आसा तशें तुज्या हातांत हांव समर्पण दितां. म्हज्या जिवितांत आसलें सक्कड सोम्या तूं स्विकार कर. जावं पुरो थंयसर उणेंपण आसा. जावं पूण तुज्या हांव पयस गेल्ल्यो घडयो सबार आसात. पूण जेजू हांव जाणा हर एका पात्याक एक अवकाश दिल्लो देव तूं. तुजे सरशी आयिल्ल्या कोणाक पाटी तुवें धाडूंक नाय रित्या हातांनी. भावार्थ तुका आसोंक जाय म्हणलें. आज भावार्थान हांव तुज्या मुखार येता जेजू. आज भावार्थान म्हजें जिवीत तुज्या हातांत हांव समर्पण दितां. खर तुज्या जिविताचें समर्पण म्हज्या भावा म्हज्या भयणी. खर तुज्या जिविताचें समर्पण त्या सोम्याच्या हातांत. तो सर पदवेदार सर शक्तिवंत देव तुजें आनी म्हजें मोदें आज आसा. आमकां आपण बरें करूंक तो शकता. आमच्या जिविताचें समर्पण करणं सोम्याक आमी सांगता गावया गीत सगळो जेजूक समर्पिता. सर्व संदिता सर्व संदिता. तुमच्या हात उक्ते दवरा. सर्व संदिता सर्व संदिता. सगळं म्हाका सोडवंदार हांव समर्पिता. सगळं जेजू समर्पिता. होशील सर्वांग गोपसिता. सदा स्मोकर ताचेर फातीं ताचेर सया जियेता. सर्व संदिता सर्व संदिता
सर्व सावंदिता सगळंच म्हाका सोड बंदारा हांव समर्पिता सर्व सावंदिता सर्व सावंदिता सगळंच म्हाका सोड बंदारा हांव समर्पिता सगळोच येशू समर्पिता सोम्या म्हाका सावंदिता मोगान सत्तेन म्हाका तुंवर आशीर्वाद मोजेर दवर सर्व सावंदिता सर्व सावंदिता सगळंच म्हाका सोड बंदारा हांव समर्पिता सर्व सावंदिता सर्व सावंदिता सगळंच म्हाका सोड बंदारा हांव समर्पिता 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 सर्वच म्हाका समर्पिता 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 सर्वच म्हाका समर्पिता सर्वच म्हाका समर्पिता हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. माझ्या भावांनी भयणीनो एक घडीभर बसया. आज आमी प्रत्येक जावन हांगासर सोम्या मुखार आसतना नियाळ करचो विशय जावन आसा आमच्या कश्टां दुखांत सोम्याचें हजीरपण. Praise the Lord. Praise the Lord. मुखाच्या भावांनी भयणीनो जेजू आमच्या मदें गरज हजार आसा आनी आमच्या जिवितांत आमी नदर गेल्यार कश्ट नासतना दूख नासतना पिडाशिडा नासतना आसलीं कोणी आमी नात. जर हांगासर सोम्या मुखार आमी आयल्या एक ना एक इरादो घेवन सोम्या मुखार आमी आयल्या जावं पुरो आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागोन आसा आमचेच खातीर आमी मागता आमच्याच कुटुंबांनी पिड्यान आसच्या लोकां वचत आमी मागोन आसा उगडास दवर आमचें उणेंपण जेजू पळयना म्हणून हांवें सांगलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमचें उणेंपण जेजू पळयना बगार आमी खंयच्या रितीन ताची खुशी करच्याक तयार आसा खंयच्या रितीन ताजो मोग भोगच्याक तयार आसा म्हणून जेजू पळयता आनी त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवंक खंडीत जावन फावो. आयच्या दिसा हांव तुमच्या गमना काडूंक आशेता लुकाच्या वांजेलांत चॅप्टर 19 19 अध्याय थंयसर आमी एक बारीस म्हत्वाचे ह्या महत्व आसची एक खाणी ह्या जेजूच्या जिवितांत थंयसर जाल्लें एक इन्सिडंट ह्या गडीत आमी पळयता. जेजू आनी जाकेव म्हणून सांगतात त्या गडिताचें नांव. आमी थंयसर जाकेवाची जिणी आनी आमची जिणी खंडीत जावन सरी करया. कित्याक म्हळ्यार हांव थंयसर वाचूंक वचना कित्याक म्हळ्यार तुमकां त्या पवित्र पुस्तकांत आसचें उतर खंडीत जावन कळीत आसा. पूण हांगासर जेजू आनी जाकेवाच्या गडितांत कितें घडटा म्हणल्याचेर तुमचें नदर तुमी घाली जाय म्हणली म्हजी आशा. कित्याक म्हळ्यार तसो जावन आसा देवाचो मोग. आमी इस्रायल ह्या जुदेव लोकांक पळयल्यार थंयसर जुदेव लोक रोमाघराच्या हातांत कश्टो नासलो आनी रोमाघरांच्या हातांत कित्याक कश्ट जातालो कित्याक म्हळ्यार तांणी तांकां सुंक दिवंक आसलें टॅक्स बांदूंक आसलें. रोमाघरांच्या हातांत गुलाम ते जावन आसले आनी हें सुंक वसूल करच्याक रोमाघरांनी आपल्या अधिकारींक दवरूंक नासलें. बगार जुदेवांक थंयसर नमी हाडलेलें. थंयसर सुंक वसुली करतले आसले आनी सुंक वसुली करतल्यांचे मुखेले आसले तेय जुदेव. जुदेव समाजेंत ह्या मुखेल्यांक
कितेंच स्थान मान नातलो, लोक तांकां लेखी नातलो, ते बायले परके म्हणून तांकां आपयतले. आतां तांतलो मुखेली ह्या व्हडतो मनीस जाकेव. 12 जाणांक ताणें मोस केला, पयशे ताणें बरेकान केल्यात, आपणाक जाय परतें कण काण गेलां जाल्यार जाकेवा थंय एक आशा उदेता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. केली आशा. हो जेजू कोण म्हणून आपणें पळय जाय म्हणली आशा. न्हय जेजून ताका आपयल्लें, न्हय तो आपलें जिवीत बदली करी जाय म्हण जेजू सरशी येवंक आशेतलो, न्हय आपलें पातक रडोवन देवा सरशी फाटी पडटा जाय म्हणून आशेतलो, ह्या जुदेव समाजीक ह्या तांच्या सिनागोगांनी परत्यान ताका वांटो मेळो जाय म्हणून आशेतलो. हें कितेंच जाकेव आशेता म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगना. जाकेव कितें आशेतलो? हांवें जेजूक पळय जाय. कित्याक? ताणें 12 फावटी 12 मनशांच्या तोंडांत हांव आयकल्लें जावन बरो, हो जेजू म्हणलो मनीस अशें अशें वर्ती कामां करनासा. हो कोण म्हणलें पळय जाय म्हणली आतुराय ताजी थंय आसली. तो मोठो मनीस देखून एका रुखा आसरता, थंयसर तो बसता जेजू येता म्हणशेर. आपणें वयर तावन जेजूक पळय जालो तितलेंच. जेजू कडेन उलय जाय म्हणली आशा ताका ना. जेजून आपणा कडेन उलय जाय तें ताणें चिंतूंकय ना. जेजून आपणाच्या घरा येयचें तेंय ताणें चिंतूंक ना. तो थंयसर बसला रुखार, जेजूक राखून आसा. आनी त्या वाटेर जेजू येता, त्या रुमडीच्या रुखा लागीं रावता, वयर पळयता आनी म्हणटा जाकेवा वेगी सकला देव, कित्याक तुज्या घरा आज म्हाका येवन रावोंक आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, थंयसर घडचें घडीत एक बरें चित्रण करून पळया. जेजू येवन जेजू कळीत आसा जाकेव कोण म्हणून. ताका सोरा ह्या लुटकारा, सुंक वसुली करतल्या, तुज्या लोकांक नागयतल्या असलें खंयचेंच नांव दिनासतना जेजू जाकेवा म्हणटा. एका मनशाक ताच्या नांवान आपोवचें म्हळ्यार ताका फावो ती मर्याद दिवची. सर्रारा देंवन सकला येता जाकेव. आनी सकला आयलो सो ताणें चिंतूंक ना जेजू कितें सांगता तें. जेजू म्हणटा आज तुज्या घरा हांव येवन रावतां. तक्षण धांवता जेजू ताच्या घरा वेता. थंयसर बसून आसतना जेजून जाकेवाक सांगलें की तुवें मोस केल्लें या तुवें कोणाक कितें नागयलां तें सकट पाटीन दिजें म्हणून. जेजून थंयसर कितेंच सांगूं ना. जाकेव उबो रावता आनी म्हणटा म्हजें आसलें आस्तींतलो वांटो हांव दूड पळयान दितां. कोणाक हांवें नागयलां, हांवें वायट केलां, कोणाक हांवें चिटींग केलां जाल्यार, मोस केला जाल्यार तांचें हांव दोडत्यान पाटीन दितां म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, रुमडीच्या रुखार आमी आसा. जावं बरो आमच्याच भद्रते खातीर आमीच आमकांच कर्ण दवरले रूख. कोणेंच आमकां पळोवंक नजो, पूण आमी जेजूक पळय जाय म्हणून आमी वयर वचून बसले. हांव जावंक पुरो आज आमच्या कश्टांनी, आमच्या गरजा कांतांनी आमचेर दिश्ट घालचो. आमचें नांव काण आपयतलो तो जेजू आमचे मुखार आसा. जाकेवाक आसली आतुराय म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जास्त देखून आमी हांगासर आसा. ती आतुराय आमकां आसा. तो सोमी आमच्या मदें आसा. आज तोच सोमी तुमच्या आनी म्हज्या जिवितांत देंवून येता. तोच सोमी म्हाका आनी तुमकां सांगता तुज्या घरा आज हांव रावोंक येता. आनी आमच्या काळजांत खंडी जावन सोमी आसा. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीन आमचें जिवीत ताका आमी समर्पण दिलां. आमच्या जिवितांत जें कितें आसा तें सकट समर्पण दिलां. त्या सोम्याक आमी अर्घां दिवया. प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत ताणें करच्या वर्त्या कामां खातीर जेन्ना तुका कळीत जाता देव तुजो कितलो मोग करता, तूं आसल्या बरी तुका रावोंक जायना, तुजें जिवीत बदली जाय आनी तेंच जाकेवाच्या जिवितांत जालें. आमचें जिवीत सोम्याक समर्पण दिवया. आमच्या जिवितांत देव बदलावण हाडटलोच. आमी बदली जातल्या. देव आमचो इतलो मोग करता जाल्यार आमी जे कशीं आसा तशें मुंदारून मुखार वचोंक जायना म्हणून आमकां कळीत जाता. आमच्या सोम्याक आमचें जिवीत समर्पण दिवया. जावं बरो आमच्या जिविताचे गुंडायत आमी आसा. जेजू म्हाका आनी तुमकां आपयता. जेजू मुखार आमी आसतना सोम्या आमी गुंडायत आसा. जाकेवा बरी आमी लिपोवन रावल्या हांव जाल्यार आमकां सोडोन आमच्या जिवितांत आमकां गरज अशें सकट दी म्हणून सोम्या कडेन मागया. किर्तना 130. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांव तुमच्या मुखार उत्साहान सांगता आसतना म्हज्या उपरांत तें उत्साहान सांगा. तुमच्या काळजांत हांव सांगा सोम्या गुंडायत आमी आसा. सोम्या आमकां त्या गुंडायत हांव भायर येवंक आदार जाय. सगळ्यांनी आमकां वेडो गेला, दुस्मनाच्या हातांत आमी सांपडल्या, पूण तुजो आदार आमकां जाय म्हणून सोम्या मुखार हें किर्तन आमी उत्साहान सांगया. गुंडायत हांव सर्वेस्परा
गुंडायतावन सर्वेस्परा गुंडायतावन सर्वेस्परा गुंडायतावन सर्वेस्परा गुंडायतावन सर्वेस्परा गुंडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो सोम्या आयक म्हजो ताळो सोम्या आयक म्हजो ताळो सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हजे विनवणेच्या ताळ्याक म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुझे कान चीत दिवं तुझे कान चीत दिवं तुझे कान चीत दिवं तुझे कान चीत दिवं आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार 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 सोम्या कोण वांचून उरत सोम्या कोण वाचून उरात सोम्या कोण वांचून उरत सोम्या कोण वाचून उरात पूण तुजे लागीं आसा बक्षाणें पूण तुजे लागीं आसा बक्षाने त्या पासून त्या पासून लोक तुजी भक्ती करता लोक लोक तुझी तुजी भक्ती भक्ती करता करता वय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो सर्वेस्परा कडेन आसा काकूळत आनी बक्षाणें त्याच देखून आमी ताची भक्ती करता तो आमकां बक्षाणें दिता ताची काकूळत दाखयता त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया उगडा साडी आमच्या जिविताच्यो घडयो खंयसर जेजून आमकां बरेंपण लाभयलां आमी चिंतिनातले बरी आमच्या जिवितांत बरेंपण घडलां आमी चिंतिनातल्या व्यक्तीन जावन आमकां बरेंपण घडलां देवाक अर्गां आमी दिवया जिजाऊ जावन दी अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू 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 तुजी सरक्याची आनी सुरूबायेची जावन तुवें आमकां रसले बसोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू ह्या संवसारांत बरें कुटुंब दिवन तुवें आमकां धाडलेले बसोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू सबार तालेंतांनी आनी देण्यांनी तुवें आमकां नेटयल्ले बसोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमी वाडोवन येतना बरें संबंद बरें कुटुंब बरी आवय बाबाय तुवें आमकां फावो केल्ले बसोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या देण्याचो उपयोग करता जिवितांत कितें बरें करूंक जाय अशें करपा तुवें आमकां फावो केल्ले बसोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू यव्वनाच्या हुमरार पावता आसतना आमकां जाय आसलें काम बरो फुडार तुवें फावो केल्ले बसोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां कुटुंब बांदून हाडतना तुजो आदार तुवें दिल्ले बसोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू जिविताच्या हर एक घडये म्हजे सांगाता तूं रावल्ले बसोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू तुजे तावन पयस वेता आसतना तुवें म्हाका पाटी आपूण हाडलेले बसोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू निस्वार्थीपणी तुजो मोग सदांच म्हज्या जिवितांत तूं दाखयताय त्या देखून अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या म्हज्या जेजू जिवितांत तुवें केल्ल्या सर उपकारा बसोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत बरे संबंध तुवें म्हाका फावो केल्ले बसोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू कश्टां अनुवारांनी पिडे शिडेंत सबार विविध रितींनी येवन म्हजी राखण तुवें केल्ल्या बसोत अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू हांव अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सोम्या मुखार आमी आसा काळजाचे गुंडायंत कितेंय आमची बोगणां आसा जाल्यार खंयच्या बोगणा खातीर सोम्या जेजूक आमी आज अर्गां दिवंक आशिता हांव ती बोगणां सोम्या मुखार आमी हाडया ती बोगणां सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया जावं पुरो हेर कोणाक सांगनातले गडितां म्हज्या जिवितांत आसात म्हज्या काळजाचे गुंडायंत आसात ती गडितां सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन ताका आमी अर्गां दिवया मौनपणी थोडो वेळ मौन सांबाळया हरी एका मिसाच्या बलिदाना वेळार आपले मांस आनी रगत दिवन बसलेलो जेजू आमचे मदें आसा त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवन सांगाता गव्या गीत अर्गां जेजू तुका तुकास दिल्ल्याक म्हाका दिल्या
अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्यात म्हाका अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्यात म्हाका वासान तुझ्या म्हाका पोसलोय उतरांता दोश केलय वासान तुझ्या म्हाका पोसलोय उतरांता दोश केलो रक्तान तुझ्या म्हाका धुले नितळ म्हाका केलोय रक्तान तुझ्या म्हाका धुलोय नितळ म्हाका केलो देखून नरकांत दिता देणयान तुझ्या स्वादिष्ट सम्या मोजा देखून नरकांत दिता देणयान तुझ्या स्वादिष्ट सम्या मोजा अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्यात म्हाका अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्यात म्हाका पावडून कसो तुजो उपकार जालाय तो सोडवंदा बावडून कसो तुजो उपकार जालाय तूं सोडवंदा मागता सोम्या तुजो आदार जावं तुजो परगटना मागता सोम्या तुजो आदार जावं तुजो परगटना देखून नरकांत दिता देणयान तुझ्या स्वादिष्ट सोम्या मोजा देखून नरकांत दिता देणयान तुझ्या स्वादिष्ट सोम्या मोजा अर्गां जेजू तुका तुकाच दिल्यात
वचच्या भावना आनी भयणीनो सुम्याक आमी अर्गां दिला आमच्या काळजाची गुंडाय तावन आमी अर्गां दिला त्या जेजू आज कंटीत जावन जेजू म्हज्या घरा रावंक आयिल्लो तो म्हाका बेसांव दिता कित्याक म्हळ्यार हांवें ताजें तें म्हजें बरें मोन दाखयलां ताणें केल्ल्या उपकारा खातीर हांवें ताका अर्गां दिल्या आज तोच जेजू म्हज्या घरांत रावंक येता आसतना हांगासर हांव आनी तुमी आयिल्लो उद्देश कितें म्हणल्यार आमी उगडास दवरला तो उद्देश जावंक पुरो आमी कितेंय आमचेच खातीर मागोंक आयल्या सांजू जेवासाच्या मदतीन देवा कडेन आमचे गरजो घेवन आमी आयल्या हांव जावंक पुरो आमच्या काळजाचे गुंडायत सबार मागणी आसात घरांतल्यान भायर सरतना खंयच्याय एका संगती खातीर आज प्रत्येक जावन हांव मागता म्हणून चिंतून आमी आयल्या आमची पिडा शिडा आमचे कश्ट सक्कड घेवन आज आमी हांगासर आयल्या थोड्यो संगती आमच्या जिवितांत हांव पयस वचोंक जाय त्यो संगती सोम्या मुखार घेवन आमी आयल्या कितेंय जावं दी कितेंय म्हजें जिवितांतली ती गरज ती घेवन हांव सोम्या मुखार आयलो तें आज तुमी काळी जुगते घालून ताच्या हातांत समर्पण दिया तितलेंच पुरो आमच्या पातकांचेर तो दिश्ट घालिना पगार ताची खुशी करच्याक आमी कितली तयार आसा म्हणून तो पळयता हांवें सांगलें आमच्या कश्टांनी देवाचें हजीरपण आमी पळोवंक आज प्रत्येक जावन आमी ताजे विशीं नियाळ करूंक आसा म्हळें नियाळ करता म्हूण सांगलें आमी वांजेलान पळयल्यार जे कोणी कश्टांत आसलीं सोम्या लागीं धांवून गेल्लीं तांकां ना म्हणनासतना कुमोग केल्लो तो जेजू क्रिस्त तूं सतमान म्हणटा तो जावंक पुरो जायराक ताजे दुवेक बरी करता आसतना ह्या रक्तस्रावान कश्ट दिल्या त्या स्त्रियेक बरें करता आसतना थंयसर सबार जाणां जेजूच्या आंगार पडटले कित्याक रक्तस्रावान कश्ट दिली ती स्त्री मात्र बरी जाली सबार जाणां जेजूचो दगलो आपूण आसली जेजूचें उस्तूर पडटलें कित्याक ती एक स्त्री मात्र त्या दीस बरी जाली कित्याक जायराची दू ती मरण पावली ती जेजून तिका बचाव कित्याक केलें तूं सतमान म्हणटा जेजू तुज्या भावार्थान तुका बरें केलां म्हणटा जेजू आज तसो जेजू तेंचो उतर म्हाका आनी तुमकां सांगता तुज्या भावार्थान तुका बरें केलां पूण आमी त्या सोम्या खातीर आशेवंक जाय आमी त्या सोम्या कडेन आमचें जिवीत समर्पण दिता आसतना आमच्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा तें ताच्या कडेन सांगूंक जाय आमच्या जिवितांत कितें आमकां गरज आसा तें सोम्या मुखार समर्पण दिवंक जाय तो सोमी तयार आसा तूं तयार आसा गी हांव तयार आसा गी म्हजें जिवीत त्या सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवंक एक घडीभर आमच्या काळजाचेर आमी नदर घालया आनी तें काळीज सोम्याच्या हातांत समर्पण दिता आसतना त्या काळजांत अशें सर्व अत्रेक मागणी सोम्याच्या हातांत आमी समर्पण दिवया आमी तुका आशेत हांव सोम्या म्हजो सगळो जीव तुका ताण येता सोम्या म्हजे सगळे चिंताप म्हजे आटे बिटे सक्कड सोम्या तुका अत्रे घेवन आसात सक्कड तुज्या हातांत समर्पण दिता सोम्या आज म्हजेर तुजी दयाळ्याची दिश्ट घाल तुजी काकूळ तूं दाखय सोम्या बरें कर म्हाका आपड सोम्या म्हाका आपण बरें कर जेजू जावं बरो सबार रितीन तुजे तान पयस गेल्लो हांव आसा पूण तूं आपडल्यार म्हज्या जिवितांत बदलावण येता तूं म्हाका आज विसारताय तुजे थंय भावार्थ आसा गे वय सोम्या इल्लो भावार्थ म्हज्या जिवितांत आसा तो इल्लो भावार्थ घेवन तुज्या मुखार हांव आयलां आनी तुवें सांगलां तुमकां शाश्वत येतो तितलो भावार्थ आसा जाल्यार वर्ती कामां करूंक तुमी शकतात आनी हांव जाणा तुजी बसवणी केदळां स्फोटी जायना आज प्रत्येक जावन तुजे मुखार हांगासर बसून मागणें करनासच्या सक्कड तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल जेजू कसली गरज ती तांची आसा जाल्यार तुज्या हातांत तुज्या पांया तळा समर्पण दिता ती गरज सोम्या तूं जाणाय खंयच्या मापान आमच्या जिवितांत आमी मागलेले आमकां गरज आसा म्हणून आज ते आमकां हर एकल्याक फावो कर जेजू पूण जेजू आज तुजे सांगाता मेळोन आमी मागता ही कालच म्हजे वयली निवार देवा पूण म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी जावं तितलें सांगचें धैर्य म्हाका फावो कर जेजू
म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं दी म्हज्या जिवितांत सदांच राव जेजू भावार्थान त्या सोम्या मुखार आमच्यो गरजो आमी आतां उबारया आमची जबाब जावं दी बापा आमचें मागणें आयक बापा आमचे मागणे आयक सोम्या देवा आज प्रत्येक जावन आमी तुज्या मुखार उबारता आमच्या सगळ्या संवसाराक ह्या संवसारार जावन आसची झुजांत उजणाय सबार निरापराधी लोक मरण पावन आसा सकड राष्ट्रांमध्ये शांती राज करून दी आमचे जागतीक नायकांक सर्वेस्परा तांच्या जिवितांत शांती लाभय हेरां लोकां खातीर वावरूंक तांच्या बऱ्यापणा खातीर सदांच वावरूंक जाय अशें करपाक तांकां फावो कर म्हणून तुजे कडेन मागता बापा आमचे मागणे आयक मागता आमी आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यां खातीर जेजू तांच्या जिवितांत सदांच रावून लोकांच्या उदारगते खातीर वावरचें बरें मन तांकां दी प्रत्येक जावन कश्ट जाल्या लोकांची पार्त घेवंक कश्ट जाल्या लोकांक त्या कश्टांतले निवारूंक जाय अशें करपाक बरें मन तशेंच दुबळीकायेंत आनी हेर पिडे शिड्यांनी कश्ट नासच्या लोकांक तांचे तावन जाता तितली कुमोक करूंक जाय अशें करपाक तांकां लाभय म्हणून आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या पवित्र सभे खातीर पवित्र सभेच्या वडिलां खातीर पाप साहेबा पासून सर्व बिस्पां पासून याजकां पासून धर्मिकां पासून तुजे मिसां मुंदारून व्हरूंक जे कोणें मेटां हाडल्यात तांचे पासून आमी प्रत्येक जावन मागता मिशनरी जावन सबार विविध राष्ट्रांनी सगळ्या संवसारार आमच्या देशांनी काम करनासच्या समेस्त मिशनांचेर याजकांचेर धर्मिकांचेर तुजे आशिर्वाद घाल तुज्या लोकांक बऱ्या वाटेन चलोंक जाय अशें करपाक तांकां हर एकल्याक फावो कर म्हणून आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक प्रत्येक जावन आज उगडास काण मागता आमच्याच फिरगजे पासोत आमच्याच घरा पासोत आमच्याच कुटुंबा पासोत आमीच जियोवच्या आमच्या वाड्या पासोत वाड्यांत फिरगजेंत आमच्या घरांनी जियोवच्या सर्वांनी तुजी खुशी करूंक जाय अशें करपाक आमकां लाभय म्हणून आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या जिवितांत अशें सर्व आमचे कश्ट अनवरां तुजे मुखार हाडटा सोम्या आमच्या घरांत आसचीं पिडे आसता आमच्या घरांत आसचीं भुरगीं जी कोण तांचे शिकप शिकोवन आसात तशेंच प्राय आसता कोण एकसुरपणान भोगोन आसात पिडे शिड्यान कश्टोन आसात तांचे समेस्तांचेर तुजी दयाळ्याची दिश्ट घालन तांणी आशेवचे तांकां फावो कर म्हणून आमी तुजे कडेन परतून मागता बापा आमचे मागणे आयक आज उगडास काडून मागता जेजू आमच्या घरांनी आसच्या सर्व युवा जाणां पासत हे युवा जाणां सांगता सदांच राव तांच्या जिवितांत कितेंय साधन करीचें म्हण तांणी आशेलां जाल्यार कितेंय करी जाय म्हणून बऱ्या फुडाऱ्याची स्वप्नां तांणी पळयल्यात जाल्यार बऱ्या सैरिकेच्या सोदण्यार तीं आसात जाल्यार बऱ्या कामाच्या सोदण्यार तीं आसात जाल्यार बरी एक विजा मेळा जाय म्हणून आशेवन आसात जाल्यार खंयचीय तांच्या जिविताची ती आशा आसा सर्वेस्पर तुज्या हातान समर्पण दिता आनी तें आमी जें कितें आज हांगासर तुजे मुखार मागता आमकां फावो कर म्हणून तुजे कडेन परतता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर हजाराच्या आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिवितांत येवच्या कश्ट अनवरांचे जैत व्हरूंक तुजी भक्ती सदांच करूंक तुजें तें भावार्थ दवरून जियोंक त्या भावार्था वरवीं न्ही केवळ आमचें जिवीत बदलूंक बगार हेरांच्या जिवितांत बदलावण हाडची तुजी हातेर आमकां कर म्हणून आमी तुजे कडेन परतून मागता बापा आमचे मागणे आयक प्रत्येक जावन मागता आमच्याच कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या आमच्या मोगाच्या मनशां बसत प्रत्येक जावन जे कोणाचो उगडास आमकां अजून येवन आसा जे कोणाक विसरूंक आमकां जायना सोम्या तांकां सस्नाचो विशय लाभय तांच्या विनवणेचो आदार सदांच आमकां लाभय म्हणून आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांत जावन पयस वचून परगांवांत वावर करनासच्या सर आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक आदार दी तांचे सांगता तांच्या कामांनी सदांनीच राव गांवांत तशें परगांवांत काम करचें आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक जाय अशी कृपा बुजावण एकसुरपण बघताना तुजो सांगात फावो कर म्हणून आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक गांवांत असो रावून आमच्या दिसभरत्या ग्रासा खातीर आमी करच्या कामाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमी करच्या कामांत बद्रती सुफळाय आमकां लाभय सर वायटा विघ्न अनवरांतले आमकां हर एकल्याक राखून व्हर म्हणून तुजे कडेन परतून मागता बापा आमचे मागणे आयक मोगाच्यान आमच्या काळजाचे गुणांत अशी सर्व आमची मागणी आमची तेसावां गरजो पवित्र सक्रामेंतान करोस हजाराच्या सोम्याच्या हातांत आमी समर्पण दिवया
आमचे सर गरजो ते संवाद सांगाता घालून सोम्यान आमकां शिकयल्लें मागणें तें भावार्थान सांगाता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यार आमकां तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सोम्याचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी तयार करून घेवया सांगाता गावया गीत ह्या देवळा सक्रामेंता विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे तें आमी बगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना Pois carmo-te canto bezarai Ti tu maka tuji ti sesai Kalis mu cetane lantuka Mon mu ce ashirantuka Cetane lantuka Mon muce ashe lantuka Ye tu dania Ye tu somya Ye tu dania Ye tu somya Pavai makatya Serginja suka Pavai makatya Serginja suka Kalis muce tane lantuka Mon muce ashe lantuka Kalis muce tane lantuka Oh
आशेला तुका सर्वेस्परा आमच्या मोकळ रचणारा काबुलदारा आमच्या मोकळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या मोकळ सुटणारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा तू तर तुझे ऐकून आम्ही आयल्या जीविताचे मांडून आम्ही जमल्या तेरी सांग तुझे दाशेच्या कनिलेसा माता तुझे वेसा तेरी सांग तुझे दाशेच्या कनिलेसा माता तुझे वेसा सर्वेस्परा आमच्या मोकळ रचणारा काबुलदारा आमच्या मोकळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या उठून सुटणारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा सर्वेस्परा आमच्या मोकळ रचणारा काबुलदारा आमच्या मोकळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या उठून सुटणारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो ख्रिस्ता मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो या पवित्र पुनशेताच्या तळार आमी आसा सांजू जेवाजाची विनवणेचो आदार मागच्याक तशेंच आमचें जिवीत समर्पण दिवच्याक देवाच्या हातांत आज प्रत्येक जावन आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत येवन ज्या कश्टांचेर आनी त्या कश्टांचेर जैत व्हरूंक जाय अशी कृपा जेजूतान मागून घेवंक आसा आनी ते कश्ट कसले म्हणल्यार आमी आमच्या जिवितांत बरें जाणाव पूण आमी उगडास दवरूंक जाय जिवितांत क्रिस्ती जिवितांत कश्ट खंडीत जावन येतात पूण त्या कश्टांचेर जैत व्हरूंक आसा म्हणलें जेजून आमकां पयल्यान सांगून दवरलां आनी हर एका क्रिस्तांवाचें मिसांव तेंचो जावन आसा सोम्याचो आदार आज प्रत्येक जाण युकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागया जेजून आमकां ताजें आमचें तावन आशिल्ले प्रमाणे बरें जिवीत बरें क्रिस्ती भावार्थी जिवीत जियोंक जाय अशी कृपा तो आमकां फावो करून दी तशेंच आमी सबार भोंवटी तें बरें क्रिस्ती जिवीत एकामेकाक देख दिवन जियोवचें तसलें जियोंक सुकल्या तसल्या घडयां खातीर देवा लागचें बक्षणें आमी मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारोवन सांगता मनान चिंतून तोंडान सारोवन वायट धरून आनी बरें चडोवन हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो मोड अपराध सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकारात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजो जेवाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळी गायची जिणी जियोवन
तुजे परजेक देखी बरी जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोन मागण्याच्या आनी दुबळिगायेच्या स्पिरितान नवे जिणयेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससना ओझेया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर अशें उलयता इस्रायेला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय सांगूंक जाय तीं उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा तसो स्विकार कर बैला बदला आमच्या वोंटाच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता आसिरियाच्यान आमची सडवण करूंक जायना गोड्यांचेर आमी आनीक सावार करची ना आमच्याच हातांनी केल्ल्या वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगचें ना तुजे थंय अनाथांक दया लाभता हांव तांचें अविश्वासपण पयस करून तांकां बरीं करतलो सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला हांव इस्रायलाचेर दोवा परी पडटलो साळका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबोनोनाच्या देवदारुका परी तो पाळांक घेतलो नवे फांटे ताका फुडटले ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबोनोनाचो परमळू आसतलो म्हज्या सावळेक ती परतून वस्ती करतली ती परतून गोवांची पीक काडटली एके दाखवाली परी ती फुलतली लेबोनोनाच्या दाका सोऱ्या परी ती प्रसिद्ध जातली एफ्राइमाक मुर्ती कडेन आनी कसलो संबंध आसा हांव हांवूच ताचे मागणे आयकता आनी ताका राखता हांव एका 5व्या सरू रुखा सारको म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलोय जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घेवं जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकूं कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात पूण पातकी मनशां तांचेर आदलोन पडतात देवाचें उतार्यें देवाचे उडपकार श्लोक म्हजें तोंड तुजी कीर्त नावाडटलें म्हजें तोंड तुजी कीर्त नावाडटलें काकुळदारा देवा म्हजी काकळूत कर भोव कणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो श्लोक म्हजें तोंड तुजें कीर्त नावाडटलें तूं आशेताय मनशाच्या सत्ती जिवनाक तर बर तुजी जणवाय म्हज्या अंतस्करणांत हिसोप झाडाच्या पाल्यान उदक शेणावन म्हाका निर्मळ कर आनी हांव साफसुपाय जातलो म्हाका धुवन काड आनी हांव हिमाप्रास धवो जातलो श्लोक म्हजें तोंड तुजें कीर्त नावाडटलें एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर म्हज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन काण व्हरी नाका श्लोक म्हजें तोंड तुजी कीर्त नावाडटलें तुज्या सडवणेचो संतोश परत्यान हांवें बोगासो कर एक उदार मन दिवन म्हाका थीर कर
सर्वेस्परा उगड मुजे वोंट आनी मुजें तोंड तुजी कीर्त ना वाडूं. श्लोक. मुझे तोंड तुझी कीर्तना वाटतलें. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. सतसत्म आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सता करून पायतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. पळया हांव तुमकां सांगता वागटा मदें बकऱ्या भशेन हांव तुमकां धरतां. देखून सर्पा बरी चतुर आनी पारव्या बरी सादेबळे जाया. मनशां लागीं सत्रायन चला कित्याक ते तुमकां निती सभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जरबान मारतले. म्हजे बसवत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जडतेक रावयतले पूण तांकां आनी हेर जातीच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हणून चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हणून ते घडये तुमकां कळीत जातलें कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमचे उदेशी उलयतलो. भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मरच्याक धरून दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले पूण शेवट पर्यंत तीर रावता तो बचाव जातलो. एक शहरांत तुमकां दग दितना आनी एक शहराक पडलो आसा. खरेंच हांव तुमकां सांगतां मनशापूत येवचे आदीं इस्रायलाची शहरां तुमी भोंवन काबार करचे नात. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सांजू जेवाजाच्या भक्तिकानो जिवितांत येवच्या कश्टांचेर आमी जैत वरच्याक देव आमकां आदार दिता. हांगासर आसची आमी समेस्तां पवित्र स्नान मेळ्ळेलीं क्रिस्तांवां भावार्थी लोक. जांक बरो आमकां भुरगीं आसतना पवित्र स्नान लाभलेलें ह्या थोड्यांक आमी व्हड जाल्या मागीर पवित्र स्नान लाभलें. पूण आमचो क्रिस्ती भावार्थ कितें म्हणलें आमी बरें करून समजता. देखून आज म्हजें एक सवाल तुमचे मुखार. क्रिस्ताक ह्या क्रिस्ताचो पाटलाव करचें सुलाबायेचें ह्या सलिसायेचें काम गी. क्रिस्ताचो पाटलाव करचें खंडीत जावन सलिसायेचें सुलाबायेचें काम न्हय. आनी हाका कितें रुजवात ह्या साक्ष आसा गे म्हळ्यार इगर्ज मातेची चरित्र आमी पळयली जाल्यार 2000 वर्सांची चरित्र पवित्र सभेक ह्या इगर्ज मातेक आसा. आनी जेन्ना इगर्ज माता प्रारंभ जाली जेजूच्या आपोस्तला मुखांतर थंय जावन आजून पर्यंत जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करतल्यांक एक ना एक रितींचे दग्ध कश्ट सोसूंक आसा. आनी हें कितें आमी अपेक्षा करूंक नातली अनएक्सपेक्टेड आमी म्हणटा. आमी अपेक्षा करूंक नातली आमी निरीक्षीत हें न्हय आमकां सडनली ह्या अवचित तरान आमकां कश्ट मेळ्ळे म्हणून आमी सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आयच्या वांजेलांत आमी आयकता हांव तुमकां वागटा मदें बकऱ्याशें धरता म्हणटा जेजू. पूण तुमी दृढ आनी तीर रावा म्हणून जेजून सांगलेलें आसा. मुगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हळें जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करचें तितलें सलीस न्हय आनी हाका आमकां इतिहास साक्ष दिता. पूण इतिहास कित्याक पळय जाय आमचो तो देश आमी पळया.
आमच्याच देशांत सडुणे 2007 आनी 2008 2007 आनी 2008 इस्वेंत ओरिसाच्या कंदामालांत घडलेली गडीत आमी पळया. थंयसर आंटो अक्कारा म्हणलो एकलो समाजसेवक आपल्या बुकांनी सबार रितींनी ह्या लोकांनी सोंसलेले कश्ट दगदा विशयांत बरोवन घालता. थंयसर एका स्वामीजीची खून जाता आनी जेन्ना त्या स्वामीजीची खून जाता हो अपराध क्रिस्तांवां वयर तापतात आनी हाजो परिणाम जावन ओरिसाच्या कंदामालांत 100 जाणांच्या की चड निरअपराधी लोकांचो जीव वेता. 100,000च्या की चड घरां उलपयतात. 400च्या की चड इगर्ज्यो आनी तशेंच मागण्याचे जागे उलपोन देसवाट घालून सोडटात. कित्या खातीर थंयसर क्रिस्तांव आसले आनी क्रिस्तांवांनी तांची भक्त तांचो धर्म पाळचें पळोवंक जायनातल्या थोड्या लोकांनी अशें केलें. तांचे मदें एकलो कुमारो म्हणलो आपल्या इंटरव्यूवांत उलयतना अशें सांगता, हांव म्हजें कुटुंब आमी कन्वर्टर जाल्ल्या क्रिस्ताचो पाटलाव करतल्या भवार्थ कितें म्हणलें आमकां कळीत आसलो आनी सदांच आमच्या घरा लागसर जाल्ल्या इगर्जेक आमी वेतेल्या आनी थंयसर हेर जातीचे अक्रिस्तांव भाऊ म्हजे इश्ट आसले आनी सबार जाण आमी माया मोगान जियेतल्या. आमच्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर काम करतना ह्या राणांत जावन कितें उत्पत अडचें जाल्यार आमी सांगता वेतेल्या. एकामेकाच्या घरांनी काम करतना कृषी करतना आमी आदारसून सुदारसून जियोन आसल्या. केवल हांव म्हजी बायल आनी म्हजी भुरगीं क्रिस्तांव जाल्ल्या. म्हज्या आवय बापायचें घर थंयसर लागसर आसलें. म्हजी आवय बापाय कन्वर्टर जावंक नातलीं आनी तांणी हांव कन्वर्टर जाल्लो देखून तांकां तांची नाखुशी सबार रितीन दाखयल्ली. तांकां हांव क्रिस्तांव जाल्लो खुशी नातली जाल्यार हांव म्हजें जिवीत जियोन आसलो. जेन्ना ही हिंसा सुरू जाली 2007-2008 इस्वेंत तेन्ना अवचित एक दिसा रातीक हांव म्हज्या बायले भुरग्यां सांगता आमचें मागणें करून जेवण जावन आमी भितर आसतना आमच्या दाराचेर ठोके आमी आयकले. दार वचून उक्तें करतना थंयसर सबार लोक जमो जाल्लो आनी त्या लोकां मदें आमच्या वळखीचे सबार जाण आसले. आमचे लागशिल्ले जे कोणा वट्टूक हांव आंगडी वतलो, जे कोणा वट्टूक हांवें काम केल्लें, जे कोणाक हांवें कुमोग केल्ली, जे कोणें म्हाका कुमोग केल्लें, म्हजे इश्ट सबार जाण थंयसर आसले. आनी त्या पंगडाच्या मुखेल्याची म्हाका वळख नातली. त्या पंगडाच्या मुखेल्यान म्हजे कडेन विचारलें, तूं क्रिस्तांव गे? आनी हांवें जाप दिली, वय हांव एक क्रिस्तांव. तुवें तुजो धर्म सोडूंक जाय म्हणून ताणें म्हाका सांगलें. पूण हांवें सांगलें हांव म्हजो धर्म सोडचो ना. आनी तेन्ना तांणी म्हाका म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या बायलेक घरांतले वोण भायर घालें, सरसरीत मारलें आनी आमच्या दोळ्या मुखारच आमच्या घराक उजो लायलो. आनी थंयसर आसलेले म्हजे इश्ट तशेंच म्हजे भाव जे कोण त्या पंगडांत आसले पळोवनी पळयनातल्या बरी रावन थंयसर ओगेस रावन म्हाका म्हज्या कुटुंबाची गत परिस्थिती पळोवन हसतले. ताचे मागीर ह्या लोकांच्या बियान हांवें आनी म्हज्या कुटुंबान 1 म्हयनो भर राणांत रावा जाय पडलें आनी ताचे मागीर आमी फाटीं आयल्या. मुगाच्या भावन आनी भयणीनो, ही हजारो काणये मदें एक जिविताची घडीत जावन आसा. जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करतल्यांक कितें भोगूंक मेळटा म्हणून जेजून सांगलें तें आमच्याच शेतमानांत, आमच्याच समाजांत, आमच्याच देशांत खरें जाल्लें आमी पळयता. बापूय आपल्या भुरग्यांक धर्म दितलो, भाव भावाचेर उपराडतलो. कित्याक म्हळ्यार तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणून, तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणून तुमकां हें सगळें भोगूंक मेळटलें म्हणून जेजू सांगता. ह्या आयच्या वांजेलाच्या वाचपाचो इल्लो इतिहास आमी पळयलो जाल्यार मातेवाच्या वांजेलांत हांवें बरयल्लें. मातेवान वांजेल बरयल्लो लगभग क्रिस्त शका 50 इस्वेंत 50व्या इस्वेंत ताणें बरयल्लो. आनी जेन्ना मातेवान वांजेल बरयल्लो त्या वेळार कितें जावन आसलें, थंयसर जुदेव लोक तांचो धर्म सोडून थोडे जाण कन्वर्टर जाल्ले आनी हे कन्वर्टर जाल्ल्या लोकांक 3 तरांचे दगदवण्यो सोंसूंक आसले. पयली रोमाघरांत जावन ह्या अधिपती जावन, दुसरी सिनागोगाच्या अधिकारी जावन, तिसरी तांच्या कुटुंबांत जावन. आनी हेंच आमी हांगासर आयकता. रोमाघरांत जावन कित्याक म्हळ्यार तांचो जुदेव लोक थंयसर साळू वयतलो
आमचे सय लोक तो जेजू कोण जेजू क्रिस्त म्हणून आसा ताजो पाटलाव करतात, तांचेच एक राज्य सुरू करतात, तांचो राय जेजू म्हणून सांगतात म्हणून रोमाकारांक सांगून दितना रोमाकार भियेले. हो लोक खंय दंगो करीत म्हणून तांच्या विरोध क्रिस्तांवांक धਰਨ जैलांत ते घालतले. आनी त्या वेळार जेजूचो आपोस्तल जाकोब जैलांत मारतीर मेल्लो आनी हेर आपोस्तली जैलांत आसले. असल्या बियाच्या वेळार मातेव ह्या लोकांक जेजून सांगलेलें उतरां उगडासा खाण बरयता. दुसरें सिनागोगाच्या अधिकारी ह्या लोकांक दगदंग पळयतले. कित्याक म्हळ्यार येदोळ म्हणल्यार जुदेव कुळी एक जावन आसली. सकट जुदेव सांगाता वचून सिनागोगांनी मागणें करतले, देवाची स्तुती करतले, देवाचें उतर आयकतले, तें वांटून घेतले. पूण आतां थोडो लोक कन्वर्टर जालो, जुदेव लोकांनी तांकां भायर दवरलें. जुदेव लोक म्हणालो तुमी आमचे मदले न्ही, तुमी भायले, तुमकां आमी वळखना. आनी त्या देखून तांकां सिनागोगाक येवंक सोडूना. ह्याच सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यांनी वचून रोमाच्या सोजेरांक खबर दिवंक सुरू केली. तिसरें जावन तांच्याच कुटुंबाचे सांदे. एका कुटुंबांत हांवें सांगलेल्या प्रमाणे न्हय सकटां कन्वर्टर जाल्लीं केवल थोडो लोक, एक पूत, एक धूव, एक सोनो, थोडी नात्रां मात्र जाल्यार उरले कुटुंबाचे सांदे आजून जुदेव जावन आसले. आनी त्या देखून तो बापूय सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यांक वचून दूर दितलो, ह्या सांगतलो म्हजो पूत क्रिस्तांव जाला. सिनागोगाचो अधिकारी वचून रोमाच्या अधिकाऱ्यांक सांगतलो आनी ते येवन धਰਨ लोकांक जैलांत बंदेन घालतले. असल्या वेळार लोकांक देड दिवचें जावन आसा देवाचें उतर. जेजू कितें सांगता, असले कश्ट येतना तुमी कितें करूंक जाय. जेजू म्हणटा पयल्यान चतूर जाया, तुमी चतूर जावंक जाय. सर्पा बरी चतूर, पारव्या बरी सादे बळे. दुसरें भिये नाकात. तिसरें देवाचो प्रेरक आत्मो तुमचेर येतलो आनी तो उलयतलो, तुमी उलोवची गरज ना. हर एका क्रिस्ती बवार्थ्याक दिल्लें हेंच उतर. आमी आमच्या जिवितांत कश्ट भोगता जावंक बरो आमचो बवार्थ पाळच्या खातीर आमकां आयकूंक कश्ट भोगूंक मेळटा. पूण जेजूचें उतर आयचें हें उगडासान दवरया. हांवें सांगलें सबार जाणांच्या जिवितांत जेजू खातीर बवार्था खातीर कश्ट सोसूंक मेळ्ळेले. आनी हाज्या की खंयचो बरो जागो आमकां मेळत ह्या गणिताक साक्ष दिवचो. आमी हांगासर मान करच्या जुजेवाजाच्या जिवितांत पळोवया. हांगासरच ताणें क्रिस्ता खातीर भोगलेले कश्ट आपल्या वडिलाचें उतर आयकून केनारांत ह्या हांगासर येवन बवार्थ प्रसार करूंक येता आसतना ताका लोकांतावन मेळ्ळेलें विरोधपण आनी ताका मेळ्ळेले कश्ट आनी त्या कश्टांक साक्ष जावन आसा हो जागो. पूण त्या कश्टांनी ताका दांबून दवरूंक ना. देवाचें उतर परगट करीत हांगासर आनी हेर जाग्यांनी परगट करीत तो गेलो. आनी त्या जुजेवाजाच्या विनवणेचो आदार आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सदांच आसूं दी. आज तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हांवें सांगलें आमकां जावंक बरो आमी क्रिस्ती बवार्थ पाळता हांव देखून कश्ट येतात. हे आमच्या जिवितांत हेर स्वता खातीर निती खातीर आमी उबी रावता, दृढ रावता म्हणून आमकां कश्ट येतात. ह्या जावंक बरो पिडे शिडे वरवीं हेर खंयच्याय रितीनी कश्ट येतात. असल्या वेळार जेजूची उतरां उगडास दवरया, तीर रावा, मागणें करा, पवित्र आत्म्याची ससाय मागून घेया. आज प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत आयिल्ले सर्व कश्ट हांगासर ह्या आल्तरीचेर समर्पण दिवच्या उंड्या वायना सांगाता जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. दुसरें जावन आमचो बवार्थ बरो करून जियोंक त्या बवार्था प्रकार त्या बवार्थान जेजून कितें आमचे तावन आशेला तो बवार्थ एकामेकांक वांटूंक जाय अशी कृपा सोम्यातान मागून घेवया. तशेंच जुजे वाजाच्या मजतीन आमच्या जिवितांत बरेंपण घडोवन दी. ताचे बरी आमी क्रिस्ताचे मिशनरी जावन हेरांक देवा सरशी हाडूंक जेजू सरशी हाडूंक ताची कृपा आनी मजत आज मागून घेवया. आमेन. सोम्या तुका दिव कितें हांव जावन काणी गोमुची आतां बोटां चोरून हाडून
भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एकट्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेव. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या हातारोका आपले परजे खातीर सांज जुजे वाजान खतखतीक मोगान भेटयल्लें मागणें आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवालें. हे सुशे गुण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व देदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोश भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू जेवाचो बसोत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णोंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बाबा करोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस स्मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरी जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन कोणावर विधुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव मणीची काकूळच कर. तांकां तुजे इश्टागतीर मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पद जळीत म्हाका मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांक दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां बरे देवाची माया सांगाते. भगवान जुजे तुजो पोते, भगवान धर्मदोत, भगवान जुजे वाज सर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर स्वस्ताचे सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना देर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां पूण वायटांतलें आमकां नेव. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो शानत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आगांतांतली वाटय. कित्याक क्रिस्तवडली पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशावरपणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान 3 सुभागी म्हाका पोवना पूण जेवतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 188 188.
सेवचे करिए जेजू लोक जेजू उंड्यारो बार काळजांत राव जेजू जेजू तू ये मुझे थंय काळजांत प्रकाश मागय जिवितांचो काळो गुरीवर दैवीक सत्तेन वाडय जेजू तुवें म्हजें काळजांत प्रकाश मागय जिवितांचो काळो गुरीवर दैवीक सत्तेन वाडय. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुज्या पावण्याक पाळो दिवन आयलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताचे कुडी रक्ताच्या जेवणान दोस केल्ल्या पसोत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांज जेवाजाच्या बरजळीत शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. संभ्रमीक आशिर्वादाक तकले बघया. सर पदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बवार्थान आनी बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या कारणांनी सफळ करो. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या जुकाक पावोवंक तुमकां फावो करो. आनी सर पदवेदार देव आसो, बाप आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळें सदांच आसो. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. दयकन बसात. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या पवित्र तळार सांजोजे वास बापा मुखांत्र बरे पोवन जोडूंक आयल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुणशे तसोरेक्तर मनादी आशिसिरे बेलो बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगाचो येवकार मागतना तुमी भेटयल्ले सर्व तुमचे इरादे सफळ जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्ती पोवन चलोवन व्हेल्ले मरादीक बाप नोयल मस्करणास रिदमतरिस्त याजाक प्रस्तुत मोडबिद्रे वाराड्याच्या सावेरापुरा म्हणजे पालखे फिरगजेचे बिगार. सावेरापुरा म्हळ्यार खंय म्हूण तुमकां कळीत आसचें ना. पालाडका फिरगजीचे वांटो जावन आसा. सावेरापुरा फिरगज पालखे म्हणून ताका आपयतात. तेंचे बिगार हांगासर तांणी पयले फावटी भक्ती पोवन चलोवन व्हरूंक घेवचें जावन आसा. तांचे लागीं हांगासर येवन हें भक्ती पोवन चलोवन व्हरीचे म्हणून विसरल्या वेळार भोव खुशयेन ते उपल्यात आनी आयच्या दिसाचें भक्ती पोवन तांणी चलोवन येलां. मोगाळ याजाक बापानो, तुमी आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सवें संगतपण दिलें. मी सनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. सर्व भक्तिकांच्या नांवान पुनशेताच्या रेक्तर मनादीक आशिसी बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां बरें मागता आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व जैत आमी मागता. तुमकां देव बरें करूं. कुमसराक संगतपण आनी कुमक केल्ल्या फरंगी पेटे कोवेताची आजाक मनादी दिलराज बाप आनी मनादीक जीवन तुमकांय देव बरें करूं. कंदारांचें मुखेल पोवन घेवन सोमाने सैमन पायस आनी ताका संगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायनल ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मानेस मालाक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी सर सिब्बांदे देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सवे रुपी रांदपाचें मुखेल पोवन घेतल्या सांजुजे वास इगर्जे वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापाची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आसूं दी. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा
लोत सैबीन खैरंगळा वाड्यागारांक जावन आसा. हांगासर सर रितीनी सेवा दिल्ली आनी दिवच्या. इगर झाडून पुसून नितळ करच्या. मिसा सर रितीची तयारी करच्या. दान मिसांक घेवन कुमो करच्या. स्टॉल पळोवच्या. मिसा वेळार वासाप वासच्या. खाणीक जमो करच्या. दानारुपी पूर्ण शेतच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितीनी हाताक हात दिन वावर करच्या. सांजुजे वास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखार देवाचें आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. थोड्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लार होमिओपॅथी हॉस्पिटल हे धाकटेर आसात. हाचो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वाचमा वाचूंक कशी व्हरतले आनी शुक्रारा आराधन सुरू जावच्या पयलें म्हणजे 10:30 वरें पयलें म्हाका येवन मेळचें. सांजुजे वास भक्तिकांच्या वॉट्सअप ग्रुपाक नांव भरती करूंक कोणाय खुशी आसा तर तुमची वॉट्सअप नंबर आनी नांव आनी गांव बरोवन थंयसर दफ्तरांत तुमी दिवचें. हर एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसरां 10:30 वरार आराधन मीस नवेन आनी सर्व भक्तिकांक जबान. हप्त्या मदें पूर्ण शेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉली उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार मिसा उपरांत या जेवणा उपरांत तुमी दफ्तरांत दिवयेत. तुमचें कुशेचें दान आमी मोगान स्विकार करता. पुगाळ भाव भयणो परत एक कळवणी तुमकां पावसिले दीस आनी सगळ्यांनी उदा पडोवन निसरता. प्रत्येक रितीन हांगासर भायर वयता आसतना तुमकां मारपुलार उदा पडल्यार कळीत जायना. तुमची जागृतकाय तुमी सांबाळात. भायर वयता आसतना जागृतायेन वसात. प्रायवंतांक भुरग्यांक सांबाळात आनी तुमकांय सांबाळून तुमी वसा. भायर वयता आसतना गेल्या त्या शुक्रारा दिसा हांवें सांगलें एक वान तुमची आनी एक वान आनी एकल्याची घालून वचनाकात म्हणल्याक दोनूय वानो दुसऱ्याच्यो घालून एकली गेल्ली आनी उपरांत फादर तुमी कित्याक वानो दुसऱ्याचो घालनो जो म्हणून सांगलें म्हणून म्हाका सवाल केल्लें आसा. देखून मोगाचे न्हू तुमच्यो वानोच घालात. 2 फावटी पळयात. तुमच्या पांयांक जावंक पुरो दुसऱ्यांचे वानो जाल्यार तुमच्यो वानो घालात. तेच बरें तुमी सत्री हाडल्यार मात्र तुमची सत्री व्हरात. तुमी सत्री हाडून नंतर दुसऱ्यांची सत्री व्हरून वचनाकात. जाय करून सुदारसून व्हरात आनी तांच्यो वानो तांची सत्री तांकां आसूं दी उरल्यार आमकां आसूं दी. परत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना आयच्या जेवणाच्या बाबतीन दिल्लें दान ह्या परी आसा. ऑजवल्ड लोबो लॉरेटो 1000 रुपये. राजेश पवित्रा डिसोजा मानेला 500 रुपये. नाव नाका मनेकल्यान उप्पिनांगाडी 200 रुपये. लॅन्सी संतोष जेप्पू 1000 रुपये. सान्सिया विनोला आनी सारा मोंतेरो पानीर 2500 रुपये. नाव नाका मोन राणी प्रोजेक्टल्यान 5000 रुपये. डेनिस लोबो आनी कुटुंब मोगारनाडी 1000 रुपये. मार्सेल डिसोजा मिया पदाव 500 रुपये. नाव नाका मोन पानीर शेकल्यार 1000 रुपये. लिगोरी फेराव फजीर 2000 रुपये. सर्व दानींक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुजे वास बापा मुखार देवाची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. परत तुमकां देव बरें करूं. दय करून नवेनाक उबी रावात. बसया मुखाचेनो सांजुजे वाज बापा थंय मागल्लें तें साव बरोवन घाल्लें मेळटा म्हणली आमची सबारांची पातयणी आनी त्या पातयणीक सरी जावन बरेपण आमी जोडटा. आनी जुजे वाज बापाचो आदार आमकां देवातान आमकां सगळें मेळटा म्हणल्या विश्वासान बरयल्ली सर ते सवा जुजे वाजाच्या पांयां तळी दवरता आसतना कितें सर मागोवंक म्हणून आमी हांगासर आयल्या. ह्या सर्व त्या सवांनी उपकार आठवणे बराबर जुजे वाजाच्या पांयां तळी दवरून तोच आमकां हरी एकल्याक मागोवन दिवन दी म्हणलें. ह्या वेळार आम्हा समेस्तांची आशा आनी मागणें.
मुखाच्यानो जुजेवाज बापा तावन मेळिल्ल्या उपकाराक अर्गां पटयल्यात. भायल्या गांवांत बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां, एलर्जी गूण जाल्ल्याक अर्गां पटयल्यात. पांय दूख गूण जाल्ल्याक दोगांक विज्ञान वरांतले राखून व्हरून शाबीत सांबाळिल्ल्याक पांयांच्यो गांठी दूख गूण जाल्ल्यांक सर पिडेंतले कश्टान वरांतले राखून व्हेल्ल्याक घराचें काम बऱ्यान संपोवंक आदार जाल्ल्याक भायल्या गांवांत काम करूंक धैर्य मेळिल्ल्याक चिंतिल्लें काम बऱ्या तरान जाल्ल्याक सिटी स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक येदोळ म्हणसर बऱ्या भलायकेन राखून सांबाळून व्हेल्ल्याक बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात. फाटल्या दिसांनी बरयल्ल्या परिक्षेंत पास जाल्ल्याक अर्गां पटयल्यात. ते सवा शिकोवंक समच्यांक भुरग्यांक सारकी मोद दिवन शिकोवंक आनी बरे अंक काडूंक, तेगांक भायल्या गांवांची विजा मेळोवंक, बरयल्ल्या परिक्षेंत बरे अंक काडून पास जावंक, परगांवांत आशिल्ल्या दोगां जाणां बेगीनच काम मेळच्याक, एकल्याचें मेडिकल शॉप सेल जावंक बरी पार्टी मेळच्याक, 77 वर्सां प्रायेच्या एकल्याचें हार्ट ब्लॉक गूण जावंक आनी हातापांयांक बोळ मेळच्याक, ಮಗುವಿನ ವರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ರೋಗ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. दोगांक सारकें उलोवंक जावच्याक, पडोवन पांय दूख जाल्ल्या एकल्याक बेगीनच गूण जावच्याक, बाळंटेर बऱ्यान जावन भलायके बरीत भुरगें फावो जावच्याक, एकल्याक तकले घेवचे नकारात्मक चिंतना पयस जावच्याक, BSc नर्सिंग शिकच्या 4 भुरग्यांक बरें करून शिकून परिक्षेन बरें अंकान पास जावंक, मांयच्या दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जावन दिश्ट मेळोवंक, जागो विकून वचोंक बरी पार्टी येवंक आनी रीण फारीक करूंक साध्य जावच्याक, दोगां जाणांक हातापांयांक बरी भलायकी मेळच्याक, सोर मेल्ले जाग्याचे रेकॉर्ड आनी भांगार बेगीनच फाटीं मेळच्याक आनी दुस्मानांतले राखच्याक, तकलेच्या MRI स्कॅनाचो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक आनी भलायकी फावो जावच्याक, जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दोशीतांव राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक, सोद मेल्ले पयशे आनी भांगार बेगीनच फाटीं मेळच्याक, 11 जाणां जोड्यांक भुरग्यांचें देणें फावो जावच्याक, जाग्याचें रेकॉर्ड सारकें जावन घर बांदूंक फावो जावच्याक, एकल्याक नव्यानाक येवंक मतीक उजवाड मेळोवंक घरची मागतात, एकल्याचें कुवेटांत काम परमनंट जावच्याक मागतात, गर्भकोशांत आसचे सिस्ट नपैंच जावंक, एकल्याची कॅन्सर आनी दोळ्याची पिडा गूण जावंक, एकल्याच्या बऱ्या फुडारा खातीर आनी चिंतले सर जावच्याक आनी भायल्या गांवांक वेचे सोपान जारी जावच्याक, OET परिक्षा बरयल्ल्या जास्मीन म्हणल्या भुरग्यां बरे अंक मेळोवन पास जावंक, जाग्याचे समस्ये सारको जावन जागो नांवार जावच्याक, लोन पास जावन घराचें काम कंप्लीट जावच्याक, एकल्याक PCOD प्रॉब्लमांत गूण जावच्याक, जिरवणाचे समस्ये परिहार जावन पोटाक जाय जाल्लें बरें खाण सेवंक जावच्याक, भुरग्यान अर्गंट करिनासतना सांगलें आयकून सारकें करून शिकोवंक, गर्भकोशाचे स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक, एकल्याचें बँक लोन फारीक करूंक फावो जावच्याक, एकल्यान आळसाय सोडून बरें करून शिकोवंक, पाट हात पांय पेकाट दूख दोंपराचे दूख घुमटे दूख गांठी दूख गूण जावंक सोबार आनी मागला, BSc नर्सिंग करूंक गव्हर्मेंट कोटा सीट मेळोवन पास जावच्याक, एकल्याचें बिजनेस बऱ्यान जावच्याक आनी बिजनेसाक लोन पास जावंक, थायरॉयड पॅरलीस गँग्रीन फिट्स गूण जावच्याक, BP शुगर नॉर्मल जावच्याक, तकली फटाफट माथे दूख शिरांचे दूख शेळ गूण जावंक, 3 कुटुंबांच्या सरसंद्यांनी घरांत शांती समाधानान जिवंक, सर्वीस स्टेशनांचें बऱ्यान जावच्याक आनी घराचें आनी सर्वीस स्टेशनांचे कार्ड्स बेगीनच जावच्याक, रेकॉर्ड बेगीनच जावच्याक, दुबयंत आशिल्लें बिजनेस बऱ्यान जावच्याक, कुटुंबांतल्या सर भुरग्यां बरी भलायकी शिकोवंक बरी मोत कुटुंबांत एकवट, बेंगळूर वस्तीकरच्या एका कुटुंबाक एक्सिडेंट केसीन फावो तो परिहार मेळोवंक, 7 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक आनी रीण फारीक करूंक, एका दादल्यान अमल पियोनेसून कुटुंबान मोगान जियोवंक, दुबयंत बऱ्या कंपनीन काम मेळच्याक, एकल्यान दिवंक आशिल्ले पयशे बेगीनच दिवच्याक, एका कुटुंबाक एक नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक, एकल्याची पांयांची एलर्जी आनी वोळ गूण जावंक, राग पयस वचून मोगान उलोवंक कुरपा आनी सकत, अडकळ पयसान इस्रायल वेचें भाग फावो जावच्याक, 4 कुटुंबांच्या संद्यांक बरी भलायकी मेळच्याक,
जाग्याक एडवान्स दिल्ले पैसे 7 लाख रुपये बेगीनच फाटीं मेळच्याक, विकून गेल्ल्या जाग्याचे पैसे बेगीनच मेळोंक, बरें काम मेळच्या खातीर 5 जाणांनी मागलां. एका विशेष गरजा खातीर पांयांक किलो जावन जाल्ली दूख गूण जावच्याक, जायते रीण आशिल्ले एकल्याक बरें काम फावो जावच्याक, जायत्या वर्सां तावन सैरिकेच्या सदनेर अशें एका चलयेक बरो चलो मेळच्याक, एका कुटुंबाक बरें कारखान घेवन फावो जावच्याक, एलर्जी, शेड, खोंकली, ताप, दोळे कर्जूंचे उणें जावंक आनी गूण जावंक, डेंग्यू पिडेतान सर्वांक राखून व्हरच्याक, पावसा वरवींच आमच्या सर अनाहुता जावन राखून व्हरच्याक, सर भुरग्यांक बरी भलायकी, शिकोवंक बरी मोत आनी मोबायलांतल्यान पयस रावंक, 6 जाणां ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, युरोपाचें प्रोसेस जावन वर्क परमीट लाबोवंक, तेगांचें शुगर नॉर्मल जावंक, शुगरा वरवीं जाल्ली बदलावण सारकी जावन कुटुंबान मोगान आसूंक, दोळ्याची एलर्जी खरोच गूण जावंक, एका स्त्रियेच्या आंगार उदेवची खाता संपूर्ण गूण जावंक, दुबयांत आसा केल्लें बिझनेस बऱ्यान मुखार सून वचोंक, सबार तेंपातावन खाटीर आसच्या स्त्रियेक बरी भलायकी मेळोवंक, कॅन्सरा वरवीं कश्टांतल्याक बरी भलायकी फावो जावच्याक, एका मलगाड्याक आसो ताप आनी सैर बैर गूण जावन बऱ्या भलायकेन ताणें जियोवच्याक, ह्या सर्व त्या सवांनी सांगाताच आमच्या वैयक्तीक गरजांनी आमच्या कुटुंबाक आमच्या कडेन मागोवंक विचारले आमी मागता म्हण बसयले आनी ह्या पुणथळार जुजेवाजाची मजत मागून ह्या सर्वांत बरेपण जोडी जय जोडतल्या म्हणल्या फातयेणीन आयिल्ल्या सर्वांक ह्या पुणथळार भक्तीपण चलोवन वरच्या सर पाद्र्याबांक विविध रितींनी कुमक करच्या सर बऱ्या मनाच्याक आनी सांगाताच हांगासर जेवणाक या इतर रितीरी कुमक दान करच्या हर एकल्याक जुजेवाज बाप ताच्या विसना देवातान विसनार आशिर्वादा मागोवन दिवन दी आनी सांगाताच बरेपणा शिवन जिवितांत बरो फुडार आनी जे कितें आशेवन हांगासर येतात ह्या सर भक्तिकांक ताणें आशिल्लें मेळोवन दी आनी आज हांगासर नोवेनांत वांटो घेवंक आयिल्ल्या आमकांय आमच्या काळजाच्या यात्रेक सुफळ जावन दीत म्हणून जमल्ली आमी दिंबी घालया दिंबी घालून हात वयर घालून एक आमच्या पांयेक नमान मरी आनंद बापा हांगासर आयिल्ल्या सर्वांक तांच्या गरजांनी जुजेवाज बाप देवातान मागून तांकां फावो करून दी म्हणलें चिंताप घेवन आमी सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजी रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुजो देव आनी स्नेवी फॉल तुज्या खुशीचें जेसू भगवंते मरिये देवाचे मे आमा पापयां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या देशा दे तसोत आनी सदां सर्वता आमेन. सुम्या काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका सर्गींच्या देव बापा काकूत आमची कर देवा पुता संसाराच्या तारोका काकूत आमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकूत आमची कर समतीस्तम त्रिंदाद एकाच देवा काकूत आमची कर गोंयच्या बेनवेलींत जल्मल्ल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवस्पणान वाडून आयिल्ल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर दुबळीकायची जिणी जिवन सो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या केनारांत पवित्रपणाचो परमळ पसारल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदोणेक सांपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर मोरये मायेचो सेवक जावन आपणाकच मोरये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर भिकारांच्या रुपार श्रीलंकान वचून नाच जावन बेच्या कथोलिक बावार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपण आदारन मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर कस्तान सांपडलेल्यांच्या गरजांत पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर बावार्थ दवरून जिणयेंत आयिल्ले सर कस्तानवार दैरान सोंसल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनातल्या पासून
देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजेवास बापा आम पसत विनंती कर बाबार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गोवळ्या खाल हिंडांत हाडूंक वावरलेल्या सांजुजेवास बापा आम पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरसी हाडूंक पेसारल्या सांजुजेवास बापा आम पसत विनंती कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले बोगस आमकां समया देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले दयनायक आमकां समया देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले काकूर तमची कर नोवेनाचे मागणे ये सांजुजेवास तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसवा आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्तीची मेल फंगत तेच वाटेन आमी सज्जा तुजे तांव प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजेवास देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटतले तुज्या जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांटच्या तूं सुडसुडीत जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडलेल्या सरसी तूं धांवलोय तांकां जिविताचे उतर परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या बाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजेवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजाक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेंत नवो भरवंसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना बोंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे बरी फास्ट केल्या आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तांनी आनी कश्टांतल्यान थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजेवास ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सेवे आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळसो केलोय आज सर्गारासान देवा संगी तूं आसाय थंय हांव तुजी मुखार दीस आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचे जीवन तुका उक्ते करताय आमचे जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसाराय तुज्या मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पसत देवा लागीं माग या घडये या म्हज्या गरजा पसत देवा लागीं विनंती कर सांजुजेवास देवाच्या मोगाळ विंगडावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका दुस्मनांच्या सर्व संतान आमकां राखून वर भवता काटवेच्या संगतीक बली जावं दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलो मरियमेच्या गोपान रावो आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैणा उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनाक जिवचे भाग आमकां मेळचे कर आमेन सुम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज घेतलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयला तेच बरी तुज्या सेवका सांजुजेवासान आपले जिणी आनी मरणांत जायत्या जपां करून तिस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवी सभेच्या गोपांत व्हडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार हे घडये आमी उसारलेल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आज सांजुजेवाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताजी महिमा आनी संतोश एका देवा जावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो आमेन सांजुजेवाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडूंक
शेकी सेवे सागरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो आमेन. सांजोचे वाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुम्ही सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो आमेन. आनी त्याच सोडवणदारा देवा आसो बापा आसो आनी पुत आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदांच आसो आमेन. सर्गीच्या वाटे चलोक शिकय आतां चलून आदार लाभय सोडून दी करपा प्रियांका उरपा माया मोगान चलोन मागून दी कृपा सांजू सेवा स्वापा ओगला पानी मांडुका देवास बापा भगवंत कुसचे कुरवे योरम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.